विजेच्या खांब्यावेल्यान इंटरनेटाचे केबल व्हरतल्या ऑपरेटरांनी आयटी खात्याकडे 31 जानेरा पयलीं रजिस्ट्रेशन करचे म्हूण आज आयटी मंत्र्यान मुख्य सचिवा वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली. रजिस्ट्रेशन ना जाल्यार खंय घालपाक मेळचे ना. एका पोलाक खंय ₹300 फी म्हूण वीज खात्याची म्हायती. आयटी खात्याकडे रजिस्ट्रेशन वेगळे ₹100 एका पोलाक. ऑपरेटरांक ₹400 खांब्याक फारीक करचे पडटले. कळ्ळें. सो ते आयडेंटिफिकेशन आसूंक जाय. लायक आतां आमी एका गायेंक आनी एका कानान तांचे हे घालतात पळय GIS, तशें एका GIS हे आसा. ते GIS कोणाच कडेन खंयच्याच केबल ऑपरेटरा कडेन वी हॅव नॉट नोटीस. आतां ते हॅप हॅजार्डली खंय बांदतात, कितें व्हरतात आनी नथींग. आतां वी हॅव कट एंड वी वील स्टार्ट द ड्रायव्ह फ्रॉम 1 फेब्रुवारी. वी वील रिमूव एवरीथींग. तांणी परमिशनां घेवपाची, आमचे कडल्यान पयलीं ते घालपाक केबल तांणी आमकां दाखोवपाचें. आतां पयलीं आनी कितें जालें, आतां आमी स्मार्ट सिटी बिटी केल्ल्या कारणान अंडरग्रावंड जाला सगळें. आनी केबल वयल्यान व्हरत जाल्यार ते कोणाच्या आंगाक हेका लागपाक आसा, किंवा ट्रक तूं व्हरता, आमचे फाल्यां खंय उजो पेटलो तेन्ना त्यो शिडी बिडी तुका घालपाक त्रास जातले. इट वील बी एन्टेंगल्ड इन. सो आतां आमी ते केबल्स सगळे काडपाचेच विचार आसा फ्रॉम 1 फेब्रुवारी नॉट. आनी तांणी काय आमचे कडेन कोणाक एप्लाय करूंक ना. एप्लाय केल्यार सुद्दां अंडरग्रावंड आसा थंय अंडरग्रावंडूच दिवंक जाय अशें आमचे. आनी PWDन डक्ट PWD नाल्यार आमचो डक्ट आमचे कडेन कोणा कडेन आहा तांणी परमिशनां घेवंक जाय. नाल्यार आमी 1 तारखेक फेब्रुवारी वी हॅव थॉट टू रिमूव एवरीथींग. फुडली परमिशनां दिवचेच ना मोस्ट प्रॉब्ली. कित्याक ते सेफ्टी, इट इज अ सेफ्टी. कोण चडटा ते परमिशनाय घेना, तांचो लायनमॅन घेना. आतां कितें आसा त्या एक्टान की ताणें आमकां नोटिफाय करूंक जाय चडटाना. ते आमकां नोटिफायच करना. ते आमकां सांगना खंयच्या पोलार चडटा तो. आमच्या पोलार चडटा आनी आमकां लायनमॅन दवरूंक मेळटा. आमकां ताका पळोवपाक शॉक बी काय जाल्यार कोण जबाबदार? बरें, त्या केबलान कट आसता तो केबल जर आमच्या हेका 33 kV किंवा 11 kV लागत जाल्यार कोण मेलो जाल्यार कोण जबाबदार? खंयचो इंटरनेट घेता तो मनीस तो हे आलो जाल्यार? मजगतीं रजिस्टर केल्ल्यांच्या केबलांक कोडिंग घालतले. कोडिंग ना तांचे काडून उडयतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी रुपेश रावत.